सिजना खातीर ताज्या पेक्षा हांव चड तुमकां हे आनी हांव चड वेळ उलोवचोच ना। डीडी कोसंबी महोत्सव म्हणजे हो थॉट डिबेट एंड इनोवेटिव्ह अशा पद्धतीचो महोत्सव आसा आनी ह्या महोत्सवाच्या निमित्तान आमी पळयता की आमचे विचार आमचे तेंच्या कडेन आशिल्ले डिबेट आनी नाविन्यपूर्ण कशा पद्धतीत आमच्या मदीं तयार जातले हाजो सातत्यात आमी सगळे जाण हाजी वाट पळयता। गोंय ही तशी कलाकारांची भूमी आसा, तशीच ती हांव म्हणटा की नवीन आयडिया दिवपी नवीन विचार करपी हेंची भूमी आसा। डीडी कोसंबी हांच्या रुपात आमी हो जेन्ना महोत्सव हांगासर मनयता आमी आमचो इतिहास परत एकदां लोकांच्या मुखार हाडटा की खरोखरूच गोंय हे तितक्याच इनोवेटिव्ह आनी थिंकरांची सुद्दां भूमी आशिल्ली। ह्या भूमीत अशा पद्धतीचे व्हड थिंकर्स जावन गेल्ले आसा हे तितकेच म्हत्वाचें आसा। हांव तातूंत डिटेलांत वचना कारण दर फावटी डीडी कोसंबी महोत्सवाक तांची पुराय इतिहास आमी आमच्या मुखार चाळटा किंवा आमच्या मुखार दवरता। पण आमी पळयता की गोंय जर आमी अशा पद्धतीत फुडें व्हरतले आसत जाल्यार आमकां अशा पद्धतीच्या इंटलेक्च्युअल लोकांचे टॉक केन्ना तरी आमच्या मदीं जावपाक जाय। ते टॉक ह्या डीडी कोसंबी महोत्सवाच्या निमित्तान आमी सातत्यात दवरता। आज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न आमच्या मुखार दवरलां आनी हे स्वप्न जर साकार करतले आसत जाल्यार विकसीत गोंय 2037 म्हणजे 10 वर्सां खूब पयलीं जावपाक जाय। हांवें 10 वर्सां इतक्याच खातीर म्हटलां कारण बाकी राष्ट्राच्या पेक्षा आमी 10 वर्सां फुडें आसा इन ऑल सेक्टर्स आनी ह्या सुद्दां सेक्टरांत म्हणून हांवें म्हटलां इन 2037 आनी ते अचीव करपा खातीर आमी जर 2037 अचीव करतले आसत जाल्यार अशा इंटलेक्च्युअल लोकांची आमकां गरज आसा, अशे मोठ्या थिंकरांची आमकां गरज आसा जे इनोवेटिव्ह वेन आमकां वेगवेगळो बदल हाडपाक शकता, तांची आमकां गरज आसा। आमी सातत्यात पळयता की डीडी कोसंबी महोत्सव इट इज अ लिगसी ऑफ द नॉलेज एंड रिफॉर्म आनी हेच सगळें करपा खातीर पळोवपा खातीर आयकपा खातीर आमी सातत्यात हांगासर आयले। हांव हे सगळें सांगता आसतना म्हणजे हे करता आसतना दिस इज अन 25th एडिशन, दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द थॉट लिडर्स। तुमी जर सगळे आमचे लिडर्स जे 5 दीस तुमच्या मुखार येवपाचे आसा ते जर पळयले आसत जाल्यार गौर गोपाल दास, अलका सरोगई, आदित्य गुप्ता, निवेदिता आनी अभिलाष टॉमी हांकां सगळ्यां कडेन पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता फाल्यांच्यान तर जे उबे उरल्या तांकां मातशें बेगिनात येवचें पडटलें आपलें सीट बूक करपा खातीर आनी सगळ्या जाणांनी टायमार येवचें। हांव तुमचो चड वेळ घेवपाक सोदिना कारण सगळे जाण गौर गोपाल दासजी हांकां आयकपा खातीर रावल्ले आसा। सगळ्या जाणांक तांचें भाशण आयकपाक जाय, म्हाजें पॉलिटिकल भाशणूय आयकपाचें ना किंवा म्हाकाय तांच्या आनी तुमच्या मदीं म्हाजो चड वेळ घालोवपाचो ना। ह्यो ताळयो म्हाका भाशण बंद करपा खातीर आसा, म्हाजें भाशण बरें जालें म्हणून न्ही, इतकें म्हाका नक्कीच कळटा तितको हांव श्रूड आसा। आनी हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचे मना पासून मना काळजांतल्यान तुमच्या सगळ्यांचे खूब खूब स्वागत करता। हो असो एक कार्यक्रम आसा, वता वता आसतना एकूच सांगता, ज्या कार्यक्रमाक कोणाकूच आमकां तूं यो आ म्हणचें पडना, सगळे आपुणून येतात। त्या खातीर हांव परत तुमच्या मना काळजांतल्यान स्वागत करता आनी म्हाजें भाशण सोंपयता। जय हिंद, जय भारत।